भाजपाच्या 100% हर घर जल मिशनाच्या उपक्रमांचेर काँग्रेसी उपरांत आता आम आदमी पक्षान लेगीत गोंय सरकाराचेर सणसणीत आरोप केलेत। गोंयच्या कितल्याशाच घरांनी अजूनय नळ पावूंक ना। इतलेंच न्ही जाल्यार बायलांक तर शौचालय लेगीत ना। अशें आसतनाय भाजप गोंयांत 100% घरां मेरेन उदक पावलां असो दावो कसो कितें करूंक शकता असो प्रश्न आपाचे फुडारी अमित पालेकार हांणी केला। लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसच्या शिवाय फाटल्या 100 दिसांत ह्या सरकारान कांयच केलें ना असो आरोपूय पालेकार हांणी केला। हांव चड पयस वचना, तिसवाडी तालुकोच धरया, एटलिस्ट 1000 तरी घरां दाखयता हांव एका दिसा भितर तुमकां फाल्यां जांकां नळ ना। आनी ताचे बरोबर तुमकां आनीक 1000 घरां दाखयता जांकां नळ आसा पूण ताका उदक येना। सो दीस इज फॉल्स, दीस इज अ लाय एंड दीस इज अ वायट लाय। ज्या तरेन झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणून हो सरकार आयिल्लो, आज 100% करप्शन म्हणून जे चालू आसा पळय ते ह्या सरकारा कडल्यान घडटा। प्रत्येक गोश्टीचेर फटींगपणां, हागणदारी मुक्त गोंय म्हणून आयकल्ली गजाल तुमी। आनी हांव जेन्ना एक काकऱ्या सारक्या गांवांत वता जो पणजेचो पार्टूच सो, जरी तो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पार्ट आसलो तरी त्या जाग्यार आज बायलांक एक टॉयलेट ना। आनी सरकाराक लिबरेशन जाल्ल्या शिवाय अजून पर्यंत टॉयलेट जर तुमी बांदपाक शकना जाल्यार तुमी कितें क्लेम करता 100% म्हणून। दीस इज दे शूड बी गिवन अ सर्टिफिकेट की 100% फटींग सरकार आनी ताजेर तांणी फंक्शन करचें। आनी हे पोस्टर जे लायता पळय दॅट इज ऑल्सो अ बीग स्कॅम। तिरंगाचे केले तांणी, गोंयभर पोस्टर बॅनर लागले, ती एजन्सी पर्टिक्युलर एजन्सी वीच इज डुईंग दॅट। आजूय जे पोस्टर लागले ते पर्टिक्युलर विदाउट एनी टेंडर्स these are जॉब्स आर बींग गिवन। ही सगळी स्कॅम, 100% स्कॅम सरकार म्हणून जर कितें सर्टिफिकेट मेळपाक जाय ती ह्या सरकाराक मेळपाक जाय।